हिंगा एक्चुअली आमगेली येड येवपाचो रोड दिलो आहा, एक्सेस दिलो आहा प्रॉपर्टी ओनरांनी 10 मिटर्स एक्सेस दिलो आहा आनी रोडाची आख्खी झील जालो आसली आख्खे बुशीस. सो हांवें वरान आलें म्हाका रिक्वेस्ट केलें तुका मातशें JCB आहल्या दितलो मू. तेणें रोखडी म्हाका JCB धाडली आनी हांवें ती सारकी पोंतासून हिंगा बिचीर येवपाक हांवें ते आख्खें क्लीन करून घेतलें. सो तेमी बिस्तो इश्यू केलो. हे थोडे आपा मनीस एकटो फातराडी आहा आनी एकटो वार्का आहा तेम ऑल इश्यू केलो कित्याक हे आपा मनशान आपा MLAन करूंक जाय आसलें. तेका आमी रेजोल्युशन देखून दिल्ली न्ही, तेणें कांयच एक्शन घेतलें ना तेजेर. सो आमी फॉलोअप कोताय ती आतां आनी PWD इंजिनियर्स देखून येताले ते थिंग इन्स्पेक्शनाक तेंका येवपा मेळनासलें. सो तेका लागून हांवें ती फास्ट तें रेजोल्युशन घेयलो आनी काम बेगीन जाता म्हूण हांवें तें क्लीन करून काडली. आनी हो 10 मिटर एक्सेस आहा तो आमगे ते प्रॉपर्टी ओनरान सोडला. तो पयलीं 3 मिटर आहलो, सो तेणें आनी 7 मिटर सोडला आनी 3 मिटर आहलो तेजो थिंगा आजून पर्यंत चोयल्या कोटा कॉन्क्रीट आहा तें हे तार आहा तो. आनी तेजो वांगडा आमगे पाय आमगे शेपाय ते आसता हो रोड यूज कोताले. सगळे फिशरमॅन हो रोड यूज कोताले. पयलीं तो रोड आसोना हो रोड यूज कोताले आनी इन्यासून नुस्त्या पांटी मान मेन रोडार येताले. सगळे फिशरमॅन आहाय ती. आनी हांव जाणट्या प्रमाणे फिशरमॅना CRZ लागना आनी ऑफिशियल गॅझेटाचेर देखून CRZ आहा की 10 मिटर एक्सेस खंयची प्रॉपर्टी कोणें घेयल्या आनी ते कितें थिंगा बांदपा सोदताय जाल्यार ऑफिशियल गॅझेटाचेर देखून आहा 10 मिटर्स एक्सेस ईस्ट सायड ऑफ द प्रॉपर्टी दोचमू. आनी त्या प्रमाणे आमकां तो 10 मिटर रोड मेळ्ळा. फाटीं एक पाटी ट्युरिस्टांक गेले आमगेले थिंगा ते सायडीन बीच आहा फातराडे जालोर बीच म्हणटाय थिंगा आनी थिंगा पार्किंग उणें जाता गाडी सुबेज जाताय. सो तेका लागून थिंगा ट्युरिस्टां मदें लोकलां मदें आनी फिशरमॅनां मदें केस्तांव जाल्लीं आनी ते दीस हांवें डिसायड केल्लें की आमगेले लोकल पळय आहा तो हो रस्तो यूज करूं मेळटा मू. तेका लागून आमगे लोकलांक जायत फायदो जाता मू, फिशरमॅनांक जायत फायदो जाता मू हो रोड यूज करून. कित्याक तिने पार्किंग आसता तिने वखदां पिकअप देखून लावपा मेळना तांकां आनी हिन्या तरी पिकअप लावपा मेळ्ळें जाल्यार फिशरमॅनाक सारकें इजी जातलें कित्याक तिने लूट आसना. हांव आहलें आतां कितू वर्स जालीं. मुगे पाय मुगे रांपोणकार फिशरमॅन आहलोलो मुगे पाय आनी मुगे पाय सदांच हिन्या हे आटेन वचपाचो सदांच. आनी आमकां सदां सांगतालो आमी सयत भुरगेपणी आमी हिन्या धांवन येतालीं 5 बारा नुस्त्या मारपाक नुस्तें एकठांय करपाक. सो रस्तो आहलोलो ही आतां हें जावपाचें आनी ती आट बंद जाली आनी आतां झील जावन क्लियर केलें म्हूण मुगे गोवा तेमी फोंटान मारला. जेन्ना रोलंड आमकां कितू हेल्प कोता आनी ही वाट आमगे सारकी आसोना आमकां येवपाक कुस्ता जातालें आनी आमी बायलो हिंगा भात सुकोवपाचें आनी भात थिंगा आर्देन आमी घार व्हरपाचें. तो रोड आमकां सारको आसना. तेका लागून हे रोड हांव अशें करून जाणा की तेणें केलें तें कितें आमकां केलां आनी आमकां तो हेल्प कोता आनी हें सांगता आमी आस पासून ते सांगाता आसतलीं कित्याक तेणें आमकां जायतें केलां आनी आमच्या आकांता टायमार तो हांगा पावला. सो इतलें हांव सांगूंक सोदतां की जें तेणें केलां तें आमकां लागून केलां, पब्लिका लागून केलां. आमगे हांगा गोवापाचें तेंचे नोको म्हळ्यार मुगे घोव सांगत ते भाशेन ते हे रोडान वचपाचें आनी येवपाचें ते येडे येताले ओडपा बी येताले. सो तो रोड सारको आसना. तेणें केलो म्हणटच आमकांय मेळ्ळो न्हू तो. हांव 33 वर्स जालीं रोलनाकूय ओळखता आनी फातराडे येता आनी आमी भोंवलो मनीस बेस्ते मनीस न्हू. दुसरें जोरी तरी डिस्ट्रक्शन जातालें तर सकाळसून मॅशीन घायलोलें. तुम सायन्सा कितें येताय तुम रावताले रोलन एंड डिस्ट्रॉय कोतो कामू चोवपाक आनी मागीर तुमकां तें डिस्ट्रॉय कोल ना तें मेळपाक मागीर तुमी तें JCB हें कोला. कोणें कोणाकू मिसगायड करून शिरीपणा. हे थोडेशे एक्सिडेंटल MLA जालो आहा हिंगा. हे कोविडचे हे थोडेशे MLA जाचे 40 आनी 5 वर्सां जालीं 7 वर्सां जालीं काजार जाल्ल्या आनी आमी मात्या हे फोड जोरून येडे वचपाचें आनी आज पासून फोड जोरोयतायच बसोन ना चलोन जायना म्हणल्यार तिका फाटल्यान पडल्या. आजून
हे रोडान येताली आनी येडे वयताली मोबरा पोंतासून चलोन देखून वयताली हांव सांगता आनी गो पाय मुगेलो हे येडे राती 2 वरां 1 वरां 3 वरांची येडे वयल्या वयताले जिलान तुल्या जिलीशी हे रस्त्यान वयताले मोबरा पोंतासून रामपुणे आसलोली बोटी आसोनाय इतलें हांव सांगत रे बाबा आनी म्हाका कांय कोण वयत थिंगात MLA सोशल मिडियाचो म्हणटा आय एम एन एड्युकेटेड पर्सन म्हणटा पूण आमगे एक मुडोवपा गोंयकाराले शिकोन ब्रूत हिंग CGM हिंग कितली फ्लॅट आहे 360 फ्लॅट आहे तो हें उदक खुंयच्या सायडींतल्यान पासार जातलें काल आमी सगळ्या पुलीस स्टेशनाक गेले ते जाणा हांवें सोशल मिडिया MLA कांय चॅलेंज केल्ली तूं हिंग यो हे लोकां मदें वाड्या लोक हिंग यो आनी तेमको उलय आनी तेमको हिंगसर AC रुमा प्रेस कॉन्फरन्स घेयनाका रोलंड कित तो हिंग सगळ्यान सांगिल्लें तुमकां रोलंड इज नॉट सोशल वर्कर कालचो पयरचो वर्स जालीं 15 वर्स मायज जालीं तेगे सोशल वर्कर आनी 15 वर्सां तेगे टर्म चलता पंचायतीचे तेका हिंगा ऑपोजिशन मेळना ती हिंग लोक तेका सारको फुलान सारक न्हेसूय नोताय नॉमिनेशना पयलो तेका विनर डिक्लेअर कोताय एसो मनीस रोलन आमकां रोलनाचे कॅरेक्टराचे म्हाका उलोवपा नाका कित्याक वारका गांवांत न्हू मेलकमान सांगिल्ले भाशेन बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळ्या उपावर रोलन कित तो आनी हे जे इश्यू जाला हो इश्यू चड कांय ना रोलनान पब्लिका गेले एक डिमांडाचे मोकोडे एक रिक्वेस्ट केल्ली वरन जात जाल्यार तो एक चेनी मशीन तो चेनी मशीन सोपी कोणे मेळना ते चेनी मशीन आमी हाण एक काम एक साप केला आनी आमी सद्या हे सँड्युनाचे उबराय कोण सँड्यून कातुला ओ सोशल मिडिया MLA एगेन्स्ट गुंडाराज म्हूण गोंय बोर भोंवला आयज तेगले व्हॉलंटियर गुंडागिरी कोताय आयज आमी हिंगा फातराडे बिची हाय आनी जायते एलिगेशन्स गायले काल व्हिडिओचे फ्रांसीस कार्वालोन आमी सँड्यून्स डिस्ट्रॉय केले रोलंडान JCBयान सँड्यून डिस्ट्रॉय केले आतां आमी सँड्यून्साचे उबे आहा हिंगा सगलो आमगे गांवचो लोक आहा तो सँड्यून्साचे उबो आहा सँड्यून्स तोरी डिस्ट्रॉय केला मात गेल हुंय आहलो तेसो आहा ओन्ली थिंग बुशीस कितें आहले तेच क्लियर कोण सायडीन दवरलाय वेजिटेशन म्हणटा वेजिटेशन हिंग कोण रोयतालो हिंग ट्रेडिशनल वाट आहली पाथ वे ती आतां सगळे आमगे गांवचे फिशरमॅन आहाय सगळे नुस्तेंकाराय ते रस्तो यूज कोताले आतां बायलांको उलयताले आमगेले ते म्हण हिंगा आमी पयलीं भात बी सुकोवंक घालूं येताली जाल्यार हिंग रस्तो ना ती हुंयच्यान येता आहली आनी तूं मामा चलोन येता आसून दिसती पडटा हिंगा कितको रस्तो आहा तो सो ते भाशेन आमकां रिक्वेस्ट येयलो आमी रेजोल्युशन गेलें 2024 आमी रेजोल्युशन घेयलें आमगे MLA को धाडलें PWD धाडलें सो ती काम आमगे थिंगा हेल्ड अप आहाय मू आमी पर्सनली फॉलो अप करपा लागोली हिंगा ड्रेनेज आनी रस्तो प्रपोज केलो आहा तो आमी कोरया मू आमी पर्सनली वचोन आमी फॉलो अप करूं लागोली जाल्यार ऑलरेडी रेजोल्युशन घेयलो आहा जाल्यार तेमच्यान आमचें एलिगेशन घालूं जायना आमी हिंगा सँड्यून्स डिस्ट्रॉय कोताय आनी सँड्यून्स डिस्ट्रॉय केला ऑलरेडी रोड आहा हिंगा आतां तुमकां दिसती पडटा हिंगा रोड आखो दीस पडटा